राज्यात पोल्ट्री उद्देगांतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय तयार जावपा खातीर सरकार मजत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच चिकन वेस्टा खातीर एगातो प्रकल्प लेगीत उबारपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। फोंड्या पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनाच्या सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। आम्ही फोंड्या महालात याची सुरुवात केला। इन लॉंग रन प्रत्येक तालुक्यातले जे होतकरू युवा आणि युवती आसा हांच्यानी ह्या बिझनेसान येवचे। तुमकां वॉटेवर सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायडींतल्यान जाय तो सगळो सपोर्ट म्हणजे आमी म्हणटा की निदान चिकनात तरी गोंय स्वयंपूर्ण जावचें। दुधान आमी खूब मोठो प्रयत्न केलो पण अजून जावंक ना। बट चिकन आनी एग ह्या दोन हातूंतल्यान तरी, कारण एक गजाल लक्षात घेयात, तुम्ही जितके प्रोडक्शन तयार करता ताका मार्केट ना अशें ना। तुम्ही मुद्दाम सांगता त्यांनी 7 लाख एग्स ही डेली रिक्वायरमेंट सांगली। सगळे हॉटेल्स आणि 5 स्टार जर पळयत जाल्यार ती कमी सांगल्या त्यांनी, मिनिमम 7 लाख। म्हणजे तुम्ही विचार करात ही चड रिक्वायरमेंट आसा आणि पीक सीजन टायमाचेर आणि आता टुरिस्ट आनीकूय वाडटात त्या प्रमाणे तितून आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हे प्रोडक्शन म्हणजे कित्याक सांगता बरेचशे फावटी आपल्या इंडस्ट्रीत जो प्रॉडक्ट तयार जाता ताका मार्केट खंय काय विचारता। आमच्या कडेन रेडी मार्केट आसा, तुम्ही जे तयार करता ते रेडी मार्केट आसा। म्हणून माझे म्हणणं की तुम्ही जर एक लिंक एस्टाब्लिश केली, तुम्ही जर एक चेन एस्टाब्लिश केली म्हणजे प्रोडक्शन तुम्हीच करतले, ट्रेड तुम्हीच करतले, सेल तुम्हीच करतले। ना जाल्यार जाता कितें, जो ट्रेड करता तेकाच पयशे मेळटा, जो प्रोडक्शन करता आणि सेल करता ताका कांयच मेळना। म्हणजे एक्चुअली हांवें पळयलां की जो ट्रेड करता तो 20 रुपया कमयता, प्रोडक्शन करता ताका 5 रुपया मेळटा आणि सेल करता ताका 5 रुपया मेळटा। जो ट्रेडिंगा वयलो जो आहा पळय न्ही तो मदलो ट्रेडर एसोसिएशन जावचें अशें म्हाका दिसता। आणि एसोसिएशनान ही इनिशिएटिव्ह घेवची जेणे करून लिंक एस्टाब्लिश करून सगळ्यांक इक्वल प्रॉफीट मेळचो। म्हणजे ह्या बिझनेसाचो जर इक्वल प्रॉफीट मेळपाक लागले जाल्यार चडांत चड भुरगे तुम्ही जर बूस्ट केले, तुम्ही तांकां सपोर्ट केलो, तुमकां जाय त्या पद्दतीन इन्क्लुडींग द फायनान्शियल सपोर्ट असोसिएशन अशा पद्दतीन बिझनेस केले जाल्यार करपाक शकता।